稣喜爱了多年，我们都可会马卡，那古老的的马图基，从没杀进那不地基，从没杀进那不地基。 बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुरस्पोर तुमचे सव्यांसो तुमचे सवे असो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, सोगलीं आमी आमच्या जिवितांत जायते पावटी अडचणेक सांपडटात. असल्या वेळार संवसारांत आसलोले सगळे उपाय घेतल्या उपरांत आमी निमाणो देवाक उलो मारता. भावार्थान उलो मारल्यार देव आमकां पावता. पूण जायते पावटी आमच्या अडचण्या वेळार आमी देवाक उलो मारता तेन्ना आमच्या उल्याक जबाब दिवचे आदीं देव आमच्या भावार्थाची परिक्षा व तपासणी करता. असल्या वेळार देवान केल्ल्या आमच्या भावार्थाचे तपासणेंत आमी सोयतीवण जावंक फावो. आमच्या भावार्थांत आमी थीरपण सांबाळूंक जाय. त्याच बराबर दर वर्सा ऑगस्टाचे 15वेर आमच्या देशांत स्वतंत्रतायेचो दीस मनयता आनी त्या उपरांतलो आयतार याज्ञिकाची पवित्र सभा नीती आनी शांती खातीर भेटयता. नीत आनी शांती समाजाचे मुखेल खांबे जावन आसात. नीत आनी शांती ना तर तो समाज जोखमी व गायाळ जाल्लो कसो जाता. नीत आनी शांती ना जावन कितलो लोक अनीत आनी अत्याचार भोगतात. सायबा म्हाका पाव जावन आसा आयचो विशय. भावार्थान आपणाक उलो मारतल्यांक देव सदांच पावता. असल्याच भावार्थान आनी विस्वासान आमच्या देशाक नीत आनी शांती मागून आनी आमच्या आकांताच्या वेळार देवाचेरूच पातयेवन ताका उलो करूंक शिकूंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया. पवंबळीनो आमचे मुखार दवरलेली कल्पना मनान धरून सायबा म्हाका पाव अडचणे वेळार आडखळी वेळार घोडी देवाक उलो मारूंक चुकल्या. भावार्थाची मनशां आमी घोडी जावंक ना. निती खातीर शांती खातीर घोडी आमी वावरूंक ना. घोडी आमच्या जिवितान तरेतरेच्या कारणाक लागून घोडये अंतर आमी केल्या. ह्या वेळार असल्यान साबार पातकांचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांची बोगसणी मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत घेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Peace
शांति दाचाई संसारी महिमा देवा उस्सोगी आणि शांति दाचाई संसारी सोम्या Jesu Christa Apacia ekliasuta Somia Deva Deva Cesare Tu sausara Cema Plata Auci Paciamus viat poslan Am cemat meai curche Voi madevar Rusogi Aliciati daciai stat sausari Voi madevar Rusogi Aliciati daciai stat sausari प्रार्थया जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरज ओगेपणान बापा मुखार दवरया मागुया किरीत भाशेन आयच्या दिसाक आपलो जोल दीस मनयतात जी कोण आपल्या काजराचें उरोस मनयतात देवान तांकां सुबा आशिर्वादान देणेनी बरोवंक मागुया जी भावां भयणां मरून गेल्यान तांकां सासणीक विसो फावो जावंक मागुया जी भावां भयणां कुडी आत्मेचे भलायकेक आशेतात भलायकी बिगडलेली आसा हे पिडेक सांपडलेली आसात ही पिडेची गुलाम जाल्लेली आसात बोली पडलेली आसात देवान सगळ्यांक राखूंक सांबाळूंक बरे भलायकेन आमकां दवरूंक सुरक्षीत सांबाळूंक मागुया तरेतरेची भावां भयणां ही पिडे वेळार घडटा ते भाशेन जाय तो आदार सहकार आपकुशेन वो आदार दितात तांची सेवा करतात सगळे तरेच्या भावां भयणांचो उगडास करून तांकां गोठाय बळ मागुया जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला कितल्या जाणांक आमी मागतले म्हूण ह्या मागण्याचें आस्वासन आमी दिलोलें आसा तरेतरेच्यो गरजो तांच्यो आसात इंतेन्सांव आसात हे सगळे मिसाचे भेटेंतल्यान जमात प्रार्थनांतल्यान देवा बापाक ह्या वेळार आमी उबारुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो मोग करतल्यांक दिसो नासली व्हडती देणी तुवें तयार केलाय सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमचे आशे व्हडती तुवें बासायलोली देणी आमकां फावो जावं हे आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन
इजायास प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, नीत सांबाळात आनी प्रमाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उगडापें जातलें. सोर्वेस्पराची सेवा करूंक, ताच्या नांवाचो मोग करूंक, ताची चाकरां जावंक, भोगतीन ताच्या पांयां पडटात त्या पोरक्या मनशांक, म्हणगे सातवो दीस बसताय नासतना पाळटात तितल्यांकूय आनी म्हज्या कोरारा प्रमाणे जियेतात तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तुमकां म्हज्या मागण्याच्या घरांत संतोसायतलो. ताचे होम आनी योद्न म्हजे वेदीर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घराक सगळ्या परसांक मागण्याचें घर म्हूण वळखतलीं. देवाचें उतोरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. म्हणया, राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे परी मनीस प्रितुमेचेर तुज्यो वाटो वळखतलेत. तूं एकलोच सोडवणणार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोसाची गितां गावं, कित्याक तूं न्याया प्रमाणे झट्टी करताय. निती प्रमाणे कोताय परसांची मनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. बागिवोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. बाबा भयणीनो, तुमकां विदेशांक सांगता, हांव विदेशाचो दोमदूत आनी म्हज्या मुन्यारपणाचो मान हांव राखतां. पूण हातूंत म्हजो हेतू असो की म्हज्या रोगताच्या भावा भयणी तुमची देख घेवची आशेन भरची आनी हे तरेन तांतल्या थोड्यांक तरी सोडवण मेलोशी करची. तांकां भायरायलोल्या फाराक संवसाराक भोगसणे फावो जाले म्हणटच तांकां भितर काडून कितें घडटलें जाणांत मेल्ल्यांचे पुनर्जिवनपणूच म्हणून येत. आपणे दिल्ल्या देण्या विशीं तशेंच आपणे केल्ल्या आपोवण्या विशीं देवाचें मन बदलना. तुमी एका काळार देवाची कुशी पाली नासल्यात, पूण आतां तांणी ताचें आयकूंक ना देखून तुमकां ताची काकलूत मेळ्ळी. तशेंच तांचे आतां आयकनात ती तुमकां काकलूत मेल्ल्या ती पळोवन आपुणूय काकलूत जोडूंक पावतली. सोमेस्तांची दया करचे खातीर देवान सोमेस्तांक आपल्या आज्ञांचेर आड वचूंक निर्मिल्ले. देवाचे उतर हे. देवाचे ओडकार. गायन गावूया. B10 पान 27 7वो श्लोक. B10 पेज 27. Soy salves mora,
Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. देवाचे उदराय कोणाती आरिधाची कोशी बाळगाती Soy sorbes mora, 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 soy sorbes mora. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातव्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोवया. जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतान कोडसरून गेलो. आनी कान्नाची एक बायल एका प्रांतांत येवन अशें बोब मारूंक लागली. सायबा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. म्हजे दुवेक देवचार जोबोर पिरापीट दिता. पूण ताणें तिका एकूय जाप दिली ना. आनी लागीं येवन शिस्ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागले. तिका तो उपकार कर आनी धाड. ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें पोट्टी पाळून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल घराण्याच्या सांडलोल्या शेळ्यांक सोदूंक धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सुरपोटली. तिणें म्हणलें, सायबा, म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, घरांतल्या भुरग्याचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्याक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजा वयलें दोनीर पडटा तें कुडके सुण्याचे पेटे खातात न्ही. तेन्ना पोर्ती जेजून तिका म्हणलें, आगे, वड तुजो भावार्थ. तुका जाय तशें जावं. आनी ताची धूव तेच घडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वगणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा सुमार जायतो काळ जालो, जायते म्हयने जाले हे पिडेक आमी बोली पडलेली आसात. संवसारभर ही कोरोना व्हायरस, ही पॅन्डेमीक जालोली आसा. आनी असले परिस्थितींत असले पिडे शिडे वेळार तरेतरेचे वेगवेगळे कितें तरी आमकां आयकूंक येता. तरेतरेची चित्रां आमचे नदरे मुखार दिश्टी पडटात. दर एका मनशाची तरेतरेची वागणूक आमचे नदरे मुखार आमकां दिश्टी पडटा. असले परिस्थितींत जायतीं जाणां तरेतरेच्या त्रासांक, कश्टांक सांपडलेलीं आसात. असले पिडे वेळार, परिस्थिती वेळार तरेतरेचो अंतर केल्लो, तरेतरेची अंतर केलोली डिफरन्स केलोलें आमी पळयता. बाबा थोडे दीस फाटीं ह्याच निमतान एक फेसबुकाचेर एक व्हिडिओ व्हायरल जातालो. आनी ह्या व्हिडिओन अशें दाखयलां, दोग जाण सॅनिटेशन वर्कर्स ती गार्बेज कलेक्शन करतलीं, घरांनी वेतल्यो 2 वस्तुऱ्यो थंयसर वेतात वो गार्बेज कलेक्ट करतात. आनी एका घरान पावून तांगेर उदक पिवंक तान लागल्या देखून उदक मागतात. जाल्यार ह्या घरांतली वस्तुरी भायर सरता, तांकां पयस रस्त्याचेर दवरता, घरांतसान भितर वेता, एक बोतली उदकाची बॉटल बाटली हाडटा, रस्त्याचेर दवरता आनी परतून आपल्या घरान भितर सरता. आनी रस्त्याचेर दवरलेली बाटलेंतलें ताणें पिवंक जाय हें ती तांकां सांगता. बाबा
हो व्हिडिओ जेन्ना फेसबुकाचेर व्हायरल जालो तेन्ना तरेतरेचे कमेंट्स थंयसर आयले. थोडीं ते घरांतली वस्तुरी जी आसली तिका कितें कितें म्हणून हे कमेंट्स मारले. थोड्यांनी सांगले हो व्हिडिओ मुद्दाम करून केला जस्ट टू शो द प्लायट ऑफ द सॅनिटेशन वर्कर्स. तांची परिस्थिती नोदरे मुखार हाडूंक हो व्हिडिओ मुद्दाम करून तांच्यांनी ते भाशेन केला. कितेंय जावं, कसलीय परिस्थिती जावं, कसलेंय मन जावं, कितें आमकां हो व्हिडिओ दाखयता काय? ह्योसले परिस्थितींत तरेतरेची आमी अंतर करता. दुबावना, वी ऑल हॅव टू बी, आमी सुरक्षीत आसूंक गरजेचें, प्रिकॉशन घेवची गरज, फावो ते उपाय आमी घेवंक गरजेचे. पूण असली परिस्थिती, असले इनडिफरन्स आमी दाखोवंक आमकां मनीसकुळाक सोबता काय? दुसरी परिस्थिती ह्यो असले परिस्थितींत पॅन्डेमिका सुमेर जाली जेन्ना तरेतरेचे बो करून मायग्रंट्स तरेतरेच्या कोश्टां त्रासांक सांपडले तेन्ना जायते बरे मनाचे मनीस, जायते तरेचे ग्रुप्स, असोसिएशन, ऑर्गनायजेशन्स घडटा ती भाशेन ह्या असल्या मनशांक आदार करून गेले. जाल्यार कोण तरी असल्या मनशांक म्हणूंक लागलो तुमी तांकां कित्याक आदार करतात? हे मनशां घांटी, ती वयली, ती भिंगटांकार असले उतरांनी तांकां पाचारूंक लागले आनी म्हणूंक लागले तुमी तांकां कित्याक आदार करूंक वेतात? भावां भयणीनो, हे मनीसकूळ हे भाशेन दुसऱ्याच आपल्या बाराबरच्या मनशां सोबे हे असली अंतर करता. हे भोव करून सोदांकाल आनी भोव करून ह्यो असले परिस्थितींत पॅन्डेमिकान हे पिडे शिडे वेळार आमकां चड उत्तम तरेन आमकां पळोवंक आनी आयकूंक मेळ्ळां. आज भावां भयणीनो, देवाचें उतर परकोटलां, तिनूय वाचपां परकोटल्यान तातूंतली असले तरेची अंतर पयस करून, वेगळोचार पयस करून आमी सगळीं देवाची भुरगीं, आमी सगळीं देवाच्या पवित्र दोंगरार चडून वेचीं आसात. आमी सगळीं आखरेक देवा सरशीं वचूंक जाय म्हूण आज परकोटलोलीं तिनूय वाचपां आमकां सांगतात. पयल्या वाचपांत इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत सर्वेस्पर देव केरीत भाशेन ह्या लोकांक भोव करून जुदेव न्हय ती ऑन भावार्थी ह्या लोकांक आनी सगळ्या एकठांय जालेल्या लोकांक थंयसर उगडास करून सगळ्यांक हांव म्हज्या पवित्र दोंगरार व्हरतलो, एकठांयतलो हो संदेश हे पोरचेक दिता. जी कोण नीत सांबाळटात, जी कोण प्रामाणीकपणान चलतात, जी कोण सर्वेस्पराची सेवा करतात, जी कोण एकामेका सवें मोग हुस्को दाखयतात, जी कोण आपल्याक पांयां पडटात, आपल्याक नमस्कार करतात, आपली भक्ती करतात, तांकां सगळ्यांक हांव म्हज्या पवित्र दोंगरार व्हरतलो म्हूण इसायास प्रवाद्या वरवीं सर्वेस्पर देव ह्या पयल्या वाचपांतल्यान संदेश दिता. जाल्यार बाबा म्हणून आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योत पावलो रोमकारांक बरोवन भोव करून विदेशांची खबर थंयसर सांगता आनी म्हणटा आपूण भोव करून विदेशांक जुदेव न्हय तांकां भावार्थ धरिनान तांकां हो भावार्थ परगटूंक हांव दोरदूत कसो, जेजूचो शीस कसो, आपोसल कसो हो म्हजो वावर. कित्याक तांकां जे देवाचें उतर परगट करता, हे विदेशी लोकांक हांव जेजूची खबर सांगता, तांकां परतून जेजू सरशीं हाडटा. तांकां तरी पळोवन हो म्हजो वावर तांचे सगळें करता तो पळोवन हो ऑन भावार्थी लोक आसा, विदेशी लोक आसा, तो तरी परतून जेजू सरशीं येता तो पळोवन भावार्थ्यांनी, विदेशांनी, भावार्थ्यांनी जेजूचेर देवाचेर स्वत मानतल्यांनी तरी आपलें जिवीत बदलचें हो हुस्को भाग्योंत पावलुचो हो ह्या दुसऱ्या वाचपांतल्यान तो स्पश्ट करता. शुभ वर्तमानांत जेजू पयले वळीन आमकां मेळटा जेजू थंयसर भायर सरून तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतांत गेलो. तीर आनी सिदोन हे मुल्क आसले, वाठार आसलो, शारां आसलीं ती ऑन भावार्थ्यांची शारां. आनी देखूनच बाबा म्हणटा जेजू पवित्र पुस्तकांत अशें म्हणटा तीर आनी सिदोन तुमचे सरशें केलोलीं ती ओचोरयां विस्मितां तीर आनी सिदोन ह्या मुल्कांत केलोलीं जाल्यार ती जिवीत बदलून परतून ओदीक देवा सोशे वेतली आसली आनी तांकां ओदीक धिलाय घोटाय मेळटली आसली. तीर आनी सिदोन ऑन भावार्थ्याचें मुल्क तें शार तें आनी ह्या प्रांतांत जेजूआच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा थंयसर वेता. आनी थंयसर वेता आसतनाच एक ऑन भावार्थी वस्तरी जुदेव न्हय ती वस्तरी
जेजू फाटल्यान वेता आनी आपली दुवे पासत जेजू लागीं मागता. म्हजी दुयेंत आसा, देंवचार बसला, तिका देंवचार सोतायता, पिडापीड दिता, म्हाका पाव, म्हजी काकलूत कर. हें मागणें हो उलो एक ओन बावार्थी ओस्तोरेचो जेजू सोवें. कित्याक जेजू आमचें मागणें आयकून घेता. जेजू आमचें मागणें आयकून मागलेले उपकार आमकां मेळून दिता. ही खात्री हो बोरवांचो हो भावार्थ ही ओन भावार्थी ओस्तोरेक आसतलो. आनी बाबा म्हणून तेदे वेळार जेजू तिका उगडास करून म्हाका फकत इस्रायलाच्या घोराण्या सरशें धाडला. बारीकसाणेन बाबा म्हणून ह्या उतरांचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार जोर जेजूक जाणार सांगतात एक्झिजी सांगता ते भाशेन थंयसर जोर जेजू म्हणटा आपल्याक फकत इस्रायलाच्या घोराण्यांत धाडलो जाल्यार जेजू ह्या तीर आनी सिदोन प्रांतांत कित्याक गेलो काय. हें ओन बावार्थी मुल्क आसली, शारां आसलीं, थंयसर जेजू कसल्या कारणाक लागून गेलो काय. जो जेजूक फकत इस्रायल घोराण्या सरशें धाडला, शारांत धाडला जाल्यार इस्रायलाची न्हय, जुदेव न्हय, त्या लोकां बरोबर जेजू कित्याक आपलो वावर कोत्तालो काय, भोंवतालो काय. हो प्रश्न बाबा म्हणून हे जाणार पवित्र पुस्तकाचे आमचे नदरे मुखार दवरतात. आनी तेदे वेळार जेन्ना ही ओस्तोरी मागणें करता आपले दुवे खातीर तेन्ना जेजू तिका एके भाशेन सुण्यांक सोर करता. परतून हे जाणार सांगता ते लोकांक तो लोक जुदेव लोक सुणी कशी पाचारतालो. कित्याक फकत सोडवण जुदेवांक, फकत देव सर्वेस्प देव यावे फकत जुदेव लोकांचो. जुदेव लोक न्हय तांकां आनीक हो देव ना असलो तांचो समज आसलो. आनी देखूनच जेजू बाबा म्हणून तांचें हें सादें उतर आसलें, कॉमन वर्ड जें आसलें तेंच उजार करता. पूण ही ओस्तोरी ह्या उतराचो ओकमान घेना. ओकमान आपल्याक जेजून केला हें ती मानून हें ती ओळखून घेना. कित्याक त्याच उतरांनी ती जेजूक सांगता मेजा वयलो पोट्टा तो किसपुटो, कुडके सुणेची पिलांय बी खातात, सुण्याची पोरांय बी खातात. आनी अशे भाशेन आपलो भावार्थ न्हय आसली ओस्तोरी आपलो भावार्थ जेजूचेर दवरता. आनी त्या वेळार बाबा म्हणून जेजू तिच्या भावार्थाक लागून तिका मागलो उपकार मेळोवन दिता. जोरी जेजू थंयसर हे तरेची अंतर जोरी कोत्ता वो करिना ताचो शेवट म्हळ्यार तितलोच. जेजू आमकां सगल्यांक देवाचें राज, देवाचें गोप, देवाचो मोग सगल्यांक एक सारकेचो हें जेजू थंयसर हे घडणेंतल्यान दाखयता. बाबा म्हणून आज जेन्ना पवित्र सभा निती खातीर शांती खातीर भेटयलेलो आयतार पाळटा तेन्ना हें देवाचें उतर आमकां हेंच नितीन वागतल्यांक नीत आमकां सगल्यांक गरजेची हें सांगता. दॅट वी डिजर्व आमकां जें कितें कायद्यान लागू आसा, कायद्यान आमकां जें कितें गरजेचें नितीन जें कितें आमकां फावो जावंक जाय ताचे खातीर मागूंक आनी तें आमकां फावो जावंक आज देवाचें उतर आनी आयतार तुका म्हाका उलो करता आपयता. देखून निती खातीर शांती खातीर वावुरतलें आमचे दियोसेसीचें खातें आसा. सरभोंवती घडटल्या वस्तू विशीं जायते फावटी तें ओनीत जाता थंयसर ते निशेध मारता जाल्यार हें खातें अदीक आनी अदीक मजबूत जावं. हें निती खातीर शांती खातीर वावुरतलें आमचें दियोसेसीचें खातें आसा. ह्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागून घेवया आनी सदांच नीत शांती प्रमाणीकपण वचूंक तांकां आदार मागुया. दुसरे सुवातेर हें देवाचें उतर आयच्या दिसाक आमकां ओनीत करिना, आमी वेगळोचार करिना जावंक उलो करता. पयल्या वाचपांत सर्वेस्प देव सगल्यांचो देव. जोरी थोडो भोव लोक सर्वेस्प देव फकत आमचोच देव आमचोच म्हूण मानतालो तरी सर्वेस्प देव जावं पयल्या वाचपांत शुभ वर्तमानांत दुसऱ्या वाचपांत ते आमचे मुखार सिद्ध करता हो संदेश दिता आनी म्हणटा आमचो देव सगल्यांचो देव. आमचो देव कसलेच तरेची अंतर करिना. आमचो देव कसलेच तरेची अंतर करून कोणाकूच भायर आयना. सगल्यांक आमच्या देवाची वेंग सगल्यांक उक्ती. आनी ह्याच बसत सगल्या भावां भयणांक सगल्या म्हज्या पुतां धुवांक हांव पवित्र दोंगरार एकठांयतलो म्हूण सर्वेस्प देव पयल्या वाचपांत सांगता. शुभ वर्तमानांत जेजूय बी तोच संदेश दिता. दुसऱ्या वाचपांत भाग्योत पावलोय बी जुदेव न्हय त्या लोकां सरशें जेजूची खबर परकोडटा. भावार्थी न्हय तांकां हो भावार्थ दिता आनी देव आमचो सगल्यांचो देव हें उक्तें करता.
जाल्यार दुसरे सुवातेर आमी देवा सरशें वचुया. कसलेय म्हज्या जिविताची परिस्थिती जावं सदांच देवाक उलो मारुया, देवा सरशें वचुया, कित्याक देव आमकां आदार दिवंक सदांच आयतो. आनी तिसरे सुवातेर हें सगळें जातलें जाल्यार गरजेचें म्हणटात ती आमचो भावार्थ, मोग आनी शांती. जाल्यार हे तिनूय शेगूण आमकां मेळून घेवंक मागुया. त्यो तरेन शिव वर्तमानांतले भावार्थान जेजू लागीं मागणें केलें आनी मागलो उपकार तिच्या भावार्थाक लागून जेजून दिलो. ह्यो तरे सवें मोग मोयपास आपले धुवे सवें बाबांबरेन आमी पळयता. आनी ह्याच मोगाक लागून, धुवेच्या मोगाक लागून एके भाशेन कसलोय त्याग आनी सॅक्रिफायस करूंक ती फुडें सरता. ह्या ओकमानाची उतरां पासून म्हणलेल्या भाशेन घेवंक ती फुडें सरता. आनी तिसरे सुवातेर आपले धुवेक न्हीद मेळून घेवंक, धुवेक भलायकी मेळून घेवंक जेजू लागीं उलो मारता. जाल्यार मोग, भावार्थ, न्हीद, शांती असले शेगूण आमच्या जिवितांतल्यान दिश्टी पडून येवंक आनी घडटा ते भाशेन आमी असले शेगुणी जिवीत आमचें जावं आनी असल्या शेगुणी जिविताक आमी गोवाय दिवंक आमकां आदार कर म्हूण ही मिसाचे भेटेन मागतना आयचो जाबाब आमकां उगडास करता. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. हो स्तोत्रकार हो जाबाब दिता आसतना पासून अंतर करिना, पूण सगळीं राष्ट्रां, ऑल नेशन्स देवाक तुस्त करूंक, देवाची तुस्त करूंक, देवाक वाखाणूंक हो स्तोत्रकार ह्या जाबाबांतल्यान आमकां उगडास करता. देखून हीच कृपा आमकां हे पवित्र मिसाचे पिठेंतल्यान मागून घेवया. सगळीं बिरावया. ह्या वेळार आमचो भावार्थ उच्चारून बरोबर म्हणया. सत मानता देवा, सर्पत्वेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या समया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मारी थावन जल्मलो, पोंच प्लता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निगेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्पत्वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बक्षून, सासणाचें जिवीत. आमेन. सायबा म्हाका पाव, सायबा म्हजी काकलूत कर. हे मागणें ते ओन भावार्थी वस्तुरेन जेजू थंय केलें आनी जेजून तिचें मागणें आयकून घेतलें. असल्याच भावार्थान भरून आमी आमची मागणी, आमच्यो गरजो ह्या वेळार बापा फुड्यांत दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले कोंवळीक बुन्यादपण चलयतना सगळ्या धर्माच्या जातींच्या, देशांच्या आनी भाशेंच्या लोकांची मोगान सेवा करूंक तांकां जेजू सारकेलें कालीज मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणें करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी धर्माचो, जातींचो वा कसलेच तरेचो भेदभाव नासतना दर एका नागरिकाच्या उदरगती खातीर वावरूंक आनी फावो ते उपाय घेवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणें करता तुका. आमचो समाज कसलोच भेदभाव नासलो करूंक सगळ्या मनशाच्या एकचारा खातीर आमी वावरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणें करता तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उचांबोळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय
निगा घेतोल्यांक सोंसणिकाय आनी गोठाय, पिडेन कोश्टवतल्यांक बेगीन स्पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागे करता तुका. बापा मगडा भावार्थान भरून ही थोडी मागणी तुजी मुखार आमी दवरली आनी ती तूं आयकून घे. आमच्या गोरसांक पाव, आमकां तुजी काकलूत फावो कर आनी सदांच आमकां तुज्या उपोट आशिर्वादान भर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. भेटवणेच्या वेळार गावया ना आमचे लागीं C25 पान 30 आनी 9 C25 पेज 39. म्हज्या भावमडीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर्पद्वेदार देवा बापाक मानतात असलें जामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अनाक्या पवित्र सभेच्या लावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटूं आमी तुकांच भोगूंक निर्मी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्पद्वेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वथाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारीत हांवन सोलून घेतलो. खुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मोरणांतली आमकां सोडयली आनी मोरणांतलो पुनर्जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सुर्गीच्या सर्व दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण सोसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हूण तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तीच पुरीं जेवण जातूच आनी काल्स घेतली तुका नव्याने दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलो हें म्हज्या उगडासा करार Bawartaco gut purgotia, Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान घेतलो. बापा, जेजूच्या मोरनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पित. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक. आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमचे भोवमणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तान तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारिये देवाचे आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोमदूत भाग्योन मिंगेल आमचो आस्कारी आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक राष्ट्रां तुका वाखाणो देवा सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणो दुबावा बरें देवाक वाखाणोवंक देवाची तूस करून देवाक आर्गां दिवंक पुर्ती कारण आमकां आसा हुस्कोत आमी उणो भावार्थ आमचो तरी आसतना देव आमकां सगल्यांक मोगान विंगयता केन्नाच आमकां देवान पोरो घालूंक ना आमची काकलूत कर आमकां पावस सायबा मागणें देवा मुखार केलां तेन्ना देवान आमची मागणी आयकून घेतल्यात आनी आमकां बऱ्याक पडटा जाल्यार तें फायद्याचें जाल्यार देवान आमकां दिलां आनी दीत आसा देखून असल्यान साबार देवाच्या बरेपणा खातीर ताका आर्गां दिवन ताची तुस करून ताका वाखाणून जेजून शिकयलेले मागणे आर्गांच्या मनान बापाक उबारून बरोबर म्हणुया आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां यो तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं
एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काटा ती शेडीच्या जेवणांगा पयलीं सोकली आमी सुभागी तुजे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरात म्हाका भलायकी मेळटा. ओत्मीक कुमन्यांचे मागणे म्हजे जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें बो अमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या बरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोंसलो कोड सोडून केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. म्हज्या आदाराक पाव D14 पान 270 W14 W14 पेज 270. कोरोना व्हायरस ही पिडे समयार देवाची काकलुतीक उलो. सोर पदवीदार आनी काकलूत सरा देवा सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तुजो त्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगळी पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्या तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसा. तुज्या उतराची पदवी पाठोय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करता ते वैजकी लोकांक धीर राखण आनी उर्बा दी. मोर्नाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसव मेळूं. पवित्र आत्म्या ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडून हाडूंक अभ्यास करतात त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फाव तशीं पावलां घेवं
सरकारी मनशां पासत आमी मागता सोम्याची तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता ताचेर बावार ठेवता त्या दर एका मनशाचो नास जायना आसा पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता आमकां वाटाय सायबा आमी मोरता ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांसो मेळूं सो जावन आसा आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक आमेन. प्रार्थया कोणवळ्या बापा ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा संवसारांत ताचो रूपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं हे आमी घालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सगळे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखकार शेवटाचे गायन गावया वचूया F23 पान 9 आणि 10 F23 पेज 96.